लुकाचे सुवार्तेंत आज त्या भुरग्याविशींच उलोवणें चलता. एलिझाबेथीन एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिल्ली खबर तिच्या सेसामाऱ्यांक आनी सैऱ्यादर्यांक पावल्या. जुदेयाच्या दोंगराळ प्रदेशांत सर्वेस्परान तिचेर दया दाखयल्या म्हणली खबर विस्तारल्या. एके रितीन पळयल्यार एलिझाबेथ, जाकरी आनी तांचो भुरगो जुआंव ह्या तेगांयंतय सुवार्तेंत एकच गजाल व्यक्त जाता, ती आसा देवाचो हात. एलिझाबेथी विशीं सुवार्ता सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणटा, तर जाकरी विशीं आपलें तोंड उगडलेल्या वेळार देवाक होगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो म्हणटा. शेकी जुआंव विशीं आनी सर्वेस्पराचो हात ताचे थंय आसुल्लो म्हणटा. जाकरी एलिझाबेथ हांच्या बाळा वा भुरग्या विशीं उलोवन तांची सेसामाऱ्यां हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत म्हणून उद्गार काडटात. ह्या उद्गारांत एक विशेष प्रवाद आसा, एक बरवसो आसा आनी एक दिश्टावो आसा. देखून सुवार्तेगार तांच्या उद्गाराक निजाकी सर्वेस्पराचो हात ताचे सोवे आसलो म्हणलो शेरो दिता. तेच परी तो बाळ वाडलो आनी अत्म्यान बळिश्ट जालो म्हणली उतरां चडीत मेळयता. स्नानीक जुआंव विशीं सर्वेस्पराचो हात ताचे थंय आसलो म्हणच्यांत सुवार्तेची सावी आसा मात्र न्हय, ताचे जिणयेची काणींच आसा. हातूंत ताचे मिसांव आनी सर्वेस्परान मनशा कुळाक येवजिल्ल्या सोडवणेच्या मिसावांत ताचो मोठो पात्र कळीत जाता.